मंत्री बाबू आजगांवकारान पेडणेकारांक खातीर कांयच केल्लें ना। फक्त पेडणेच्यान बॅगां घेवन मडगांवां गेलो म्हूण पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर उलयला। RDX वा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। हेच्या फुडें आनी जॉब आसात आनी ते तुमकां हेच्या फुडें ट्रेनिंगूय मेळटली। तुमी थोडो टायम दिवचो, कित्याक CMान म्हणटालें दिवपाची गरज ना, ते तेणी करून दाखयल्लें आसा आनी हेच्या फुडें तो करून दाखयतलो आनी आमचे मिनिमम मॅक्सिमम आमचे पेडणेचे भुरगे थिंगासर जॉबाक आसतले। आयज कितले पेडणेकारांक जॉब मेळ्ळा? आयज मिनिमम मॅक्सिमम आमचे 400 भुरगे तरी आयज आमचे भुरगे थिंगा लागलेले आसा। इतलेच न्हू, हेच्यान फुडें आनी खूब लागतले, कित्याक म्हाजो ताका रिक्वेस्ट केलो आनी ताका हांवें डिमांड केलो की आमच्या पेडणेकारांक चड जॉब मेळचे म्हणून, आनी ते करून दाखयतलो आनी हांव करून घेतलो। ना ना हे एफर्ट म्हाजे, डेप्युटी CMाचे केन्ना कांय जावना ना, तेणी कितें केलें तें दाखोवचें न्हू हांगासर। हे एफर्ट म्हाजे आनी हे भुरग्यांक जॉब लावपाचें हांवें सदांच म्हणटालो, कित्याक आमचे पेडण्यान ना म्हटल्यार भुरगे चडशे बेकार आहा। ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 60-70% हांव सदांच म्हणटालो भुरगे आमचे बेकार आहा। ताका लागून जाता तितले भुरग्यांक आमचे जॉब मेळचे म्हणून म्हाजो एफर्ट सदांच आसतलो। थिंगा कसले प्रोजेक्ट दिवचे पेडण्यान येयले जाल्यार थिंगासर आमचे पेडणेचे भुरगे हाडचे म्हणून हांव थिंगासर, कित्याक हांव तुमकां एकूच सांगता, हांव चड उलयना, हांव करून दाखयता कामां। हें म्हाजें पेडणेचें काम आसता, उलोवन दाखयना। उलयल्लें तेंच्यांनी कितें करून दाखोवंक ना, हेच्या पयलीं खूब उलोवन गेले पूण ते उलोवनूच गेले, तेंच्यांनी करून दाखोवंक ना। म्हाजें काम आसतलें चड उलोवप ना, उलोवप कमी आनी काम करून दाखोवप चड, कित्याक ते लोक उलयन दाखयतले कित्याक तूं काम बरें केलें। प्रवीण बाबू अपॉइंटमेंट दिल्या पळय, कसलो जॉब तांकां दिला तो जॉब? स्क्रीन बॅक स्क्रीन्स आहा, प्लस फायर फायटर्स तांकां ते दिल्ल्या। अशें खुबशे हितून ते एअरपोर्टार जे हे लागता तितले आमकां सगळ्यांक अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ले आसा। काँग्रेस ऑपोजिशन ते, कित्याक हेच्या पयलीं ऑपोजिशनूय न्हू, म्हाका दिसता आमच्याच पार्टीचे कोणी तरी अशें उलयल्ले त्या टायमार, कितें हांगासर आमकां जॉब मेळना, आजून जॉब ना, जॉबांचे आजून कांयच उलयना, MLA पेडण्याचो काय उलयना म्हणून अशें दाखयल्लें। हांवें त्या मनशांक पयलींच सांगलेलें तुमी उलयनाका, टायम घेयात, टायम येयलो काय सगळ्यांक जॉब मेळटले। ना आमकां जॉब मेळना जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा रस्त्यार पासून येवपाक तयार आसतलो, पूण इतलें हांव तांकां सांगलेलें, तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरूंक ना। ताका लागून आयज तांकां इतलेंच सांगता पेडणेकारांक म्हाज्या सगळ्यांक, म्हाजेर विश्वास दवरा, हांव कमी उलयतलो आनी काम सुबेज करून दाखयतलो। कित्याक म्हाका खबर आहा पेडणेचे भुरगे यूथ आमचे जॉबाक लागचे म्हणून, कित्याक चडशे भुरगे आमचे यूथ हांगासर पेडण्यान बेकार आहा आनी ते बेकार हेच्या फुडें जावचे ना। आमच्या पेडण्यान खुबशे प्रोजेक्ट येतले, पूण आमकां म्हाका दिसता इन फ्युचर भायले आमकां लोक हाडचे पडटले काम करपाक, इतले आमचे कमी पडटले आमचे पेडणेकारांचे जॉब। आनी एक इश्यू म्हणटा पळय, तुमी समज कितें जालें जाल्यार ऑपोजिशन म्हणटा, ऑपोजिशन कित्याक तुमचे कोण ऑपोजिशन म्हणून तुका आतां कितें सांगतलो? ऑपोजिशन म्हणून अशें खूब आहात न्हू, ऑपोजिशन म्हणून म्हाजें ऑपोजिशन खूब आहलें न्हू, हेच्या पयलीं मिनिस्टर खूब आहले म्हाज्या पयलीं, हय आमचेच ते। प्रवीण बाबू एक्स डेप्युटी CM म्हणालो की हो एअरपोर्ट हांवें हाडलो, सो एअरपोर्ट तेणी हाडूना, हो एअरपोर्ट हाडला तो आमच्या मनोहर बाबून कांयच करूंक ना, तो बाबून कांयच हाडूंक ना, बाबून फकत आपली बॅगां घेवन मडगांव। आणि थोड्या MLAंनी डिमांड केलो की जे आतां पेडण्या मोपा एअरपोर्टाचेर कामाक लागल्या ते पेडण्याकारूच न्हू म्हणून हे केल्ले तेंच्यांनी, डिटेल्स तेंचे पब्लीक करचे म्हणून म्हटलेले। डिटेल जाल्यार पब्लीक केले। आयज ऑलरेडी आमी अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ले आहा न्हू, जमनीचे पयशे मेळोंक ना, ते आतां ऑलरेडी हांवें फॉलोअप केल्ले आहा आनी ह्या म्हयन्या भितर तांकां सगळ्यांक जमनीचे पयशे मेळटले। बाबू मडगांव कितें घेवन गेलो म्हटलें तुमी? बाबून कितें केलें? बाबू मडगांव बॅगां घेवन गेला न्हू, तोय तुमच्या पार्टीचो न्हू, पूण तोय तुमच्या पार्टीचो न्हू, तुमच्या पार्टीचो बॅगां घेवन येता।